मोगाच्या भावा भयणीनो, आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां उगडास करता की पवित्र आत्मो आमकां दिलोलो आसा. पयले वाचपान धर्मदूत तांचे मदें एक वाद विवाद ते अशें घुसपले. आतां आमी कितें करूंक जाय, कित्याक दुसरे लोकूय जावं जुदेव न्हू आसले ते ही बरी खबर, जेजूची बरी खबर आयकून आपले जिवीत, आदलें जिवीत सोडून आतां जेजूक वेंग मारूंक तयार जाताले. आनी सुरवातेक थान जे जेजू बरोबर आसले आनी जे लोक जेजूची बरी खबर आयकून सिसा बरोबर एक जावंक लागले ते जुदेव आसले. तर आतां जेन्ना हे जुदेव न्हू आसले तेवूय आतां जेजूची बरी खबर सिसा वरवीं आयकून आपलें जिवीत बदलून तांच्या बरोबर एक जावंक सोदताले. आनी ताचे लागून ती मातशी तांकां समजणी ना जाली आमी आतां कितें करचें, कित्याक तांणी जुदेव कांय न्हूय ते आनी तांणी सुनोत कांय करूंक नासले. तर अशें तांकां दिसलें तांणी पयलें जुदेव जावंक जाय आनी जुदेव जाल्या उपरांत तांणी जुदेवांचे जे कितें धर्मा प्रमाणे कायदे आसले ते उगडास दवरून ते सांबाळून मागीरूच ते खरे क्रिस्तांव एक कुटूंब कशें, एक फामील कशें जातले आनी अशें चिंतूंक लागले. पूण तांणी मागीर सगल्यांनी एकठांय येवन निर्णय घेतलो. पूण हो निर्णय तांणी कसो घेतलो? देवान तांकां, जेजून तांकां पवित्र आत्मो दिलोलो आनी अशें आमी शुभ वर्तमान आयकलां जेजू पवित्र आत्मो धाडटलो म्हणून. तर पवित्र आत्म्यान भरून तांणी हो विचार केलो, आमी कितें करता तें सारकें, देवाक जाय ते प्रमाणे आमी करता. आनी जेन्ना असलो विचार ते करूंक लागले तांकां कोडीत आयले तांणी कितें करूंक जाय ओ कशें तांणी सगल्यांक एक दवरूंक जाय. आनी ताचे लागून मागीर ते निर्णय घेता आमी तांकां सुनोत करूंक जाय म्हणून अशें सांगचें न्हय, कित्याक जेजूनूच आतां हो नवो बदल घडून हाडला. तर हो नवो बदल घडून हाडला जाल्यार आमी आदले हितून कित्याक परत वचूंक जाय, आमी तें पयस केलोलें आसा. तर आतां हे नवो बदल घडून हाडला जेजून, ताचे वरवीं व त्याच पावलांनी आमी फुडें वचूंक जाय. आनी ताचे लागून तांकां मागीर थोडे वस्तू सांगता कशे भाशेन कितें वायट आसा तें पयस करून दवरून आमी बरोबर एक फामील, एक कुटूंब कशें जियेतले. अशें आमचे फामिलीन खुबशे फावटी त्रास, कोश वो कोण आपणाक जाय तशें जियेता. तांकां आमी सांगूंक सोदता, सांगूंक ना सांगूंक कितें करूंक अशें चिंता. केन्ना केन्ना सांगता आसतना आमी रागा बरीत सांगतात. पूण जेजून शुभ वर्तमानानूय सांगलां मोगान आमी कशे भाशेन एकामेकाक हुस्को दाखोवंक जाय. कित्याक जेजू अशेंच शुभ वर्तमानान करता, आपल्या सिसा सवे हुस्को दाखयता, तांकां आपलो मोग दिता, आपली शांती दिता. तर जेन्ना आमी कोणाक कितें करूंक जाय, सारकें करूंक जाय ओ कितें वायट करता तें बरे भाशेन करूंक तांकां सांगूंक सोदता जाल्यार तें आमी मोगान करूंक जाय. आनी हो मोग बरे भाशेन आमी दाखयतले जाल्यार आमकां तो पवित्र आत्मो जाय. आनी जेजू हो पवित्र आत्मो आपल्या सिसांक सांगता तुमकां तो फावो जातलो. आनी ही वाचपा जेन्ना आमी आयकता आमकां उगडासूय करता, कित्याक जेजू आमकां उगडास करता आनी तयारूय करता. कित्याक जेजू आतां स्वर्गार वेतलो आनी ताचे उपरांत ताका पवित्र आत्मो तो आमचे तांय धाडटलो, आपल्या सिसां तांय धाडटलो. आनी आमी जेजूचे पाटलावदारां, आमी ताचे शीस. आनी जरी तर आमी ओळखून घेता की आमी खऱ्यांनीच ताचे शीस जाल्यार ताची उतरां आमी सांबाळटले आनी ताची उतरां सांबाळून हेरांकूय ती आमी शिकयतले कशे भाशेन तांणी आपलें जिवीत देवाचेर अवलंबून दवरून देवा चिटकून रावन जिवंक. आनी हाचेच लागून जेन्ना आमकां पवित्र आत्मो मेळटा आमकां आमचें जिवीत बरे भाशेन आमी जियेता काय ना पळोवंक जाता. अशेंच जालें सान फ्रांसीस शावेराच्या जिवितान, अशेंच जालें इनास लॉयलाच्या जिवितान. जो इनास लॉयला जेजूत संस्थेचो स्थापनार सान फ्रांसीस शावेरा बरोबर तांणी आपलें जिवीत जियेता आसतना पळयलें कशे भाशेन कितें वायट करताले आनी कशे भाशेन देवाक अडसून ते पयस वेताले. पूण जेन्ना पवित्र आत्म्यान भरले ते ओ पवित्र आत्म्यान तांकां हें मार्गदर्शन दिवपाक सुरू केलें ओ पवित्र आत्म्याक तेणी वेळ दिलो पळोवंक कशे भाशेन तांचें जिवीत ते थारायतले, बरें करतले, तेन्नाच तांचें जिवीत बदलूंक लागलें. तर मागुया मिसा बलिदानान जे परी
देवान आमकां आमच्या सांता भक्ता वरवीं उदाहरण दिलां कशे भाशेन आमी पवित्र आत्म्याचो उलो वो पवित्र आत्म्याचो ताळो आयकून आमचें जिवीत बदलूंक आमकां करपा आनी तशेंच हेरांकूय मार्गदर्शन वाट दाखोवंक आमकां आदार मेळूंक आमेन.